गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो आता न्हू 12-5 मिनटं आणि आता ब्लॉग स्टार्ट करता. 5 मिनटं मागीर स्टार्ट केलं जाल्यार तुमकां गुड आफ्टरनून म्हणचें पडटलें आसलें. बरं, टायम जाला 11:15 आणि हांव आतां म्हजें शंकरान सगळें एडिट केला. सो फायनल करताय पळय. आणि शंकर आयज घरा आहा पळय, हांगा आपलें काम करता ऑफिसाचें सगळें मोबायल घेवन. फ्रांसिसूय गेला मातशें शॉपार भाजी हाडूंक गेला कितें तें. आनी बाय न्हू रडोन न्हिदला. ताका कितें थंडी बीन जाल्ली न्हू, ताका 3-4 भशेचे सिरप बीन दिला थंडेचे, मातशे फिवराचे बीन. फिवर ना सध्या, पण थंडी खूब भरला खंय. सो आतां सध्या ओके हा, न्हिदयला ताका. सांजचे म्हणलो बेगीन तर ब्रेकफास्ट कर, तुजें सगळें काम कर, बाय उठच्या पयलीं सगळें कंप्लीट जावपाक जाय. सो हें सगळें जालें. व्हिडिओ हे केले की कितें करचें पडटा, सगळें अपलोडिंग बीन टायम वयता न्हू. तुमकां खबर आहा 3 ब्लॉग येता आमचो. पण केन्ना मातशें अपलोडिंगाक बीन मातशें टायम जाता पळय, तेन्ना मागीर 3:30-4 जाता न्हू शंकर. केन्ना ऑफिसान बीन करता न्हू, नेटवर्क मातशें स्लो आहा दिसता न्हू थंय. सो त्या खातीर तुमकां केन्ना 4 4:30. पूण आमी आतां अशें केलां की सद्दां तुमकां 3 ब्लॉग पळोवंक गावतलो आमचो. सो सद्या चवथीची सिरीज चलता, तें पळोवपाक गावतलें. सो चलो हांव कंटिन्यू करता. मम्मी बसला टीव्ही पळयता, बाय न्हिदला पळयता. आयज तुमकां आनी एक रेसिपी पळोवपाक गावतली चवथीची. हे सगळी तुमकां न्हू वॅज रेसिपी आसतली आं, चवथीची स्पेशल रेसिपी सगळ्यो. सो सिरीज कितली आमची चलता याद ना म्हाका, पण आयज फ्रांसीस दाखयता तुमकां रेसिपी. एक्चुअली चवथीची सिरीज दाखयता. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जालें आतां. गुड आफ्टरनून. कितें. सो आतां कितें करता, हेल्पाक येयला आतां किचनान. चिकनान म्हणून चिकन हेल्प करता. नुस्तें बीन हाडलें तें सगळें करता फटाफट. आनी म्हाजी तुमकां चवथीची जी रेसिपी आहा ती हांव मागीर सांजची करतलें, कित्याक आतां सद्या टायम ना. नुस्तें कितलें हांगा सर आतां प्रावन्स हाडला, प्लस पॉम्पलेट आनी प्रावन्साक हे लायला. आनी हांगा हे कितें दोडयारे न्हू, दोडयारे कोचुड्डे म्हणटा बीन हांव ताका. फ्रांसीस कितें रेसिपी करता पळय, सगळे वेजिटेबल हे बीन काडून दवरलां. सो म्हाजी आयज हांव रेसिपी कितें करतलें ती जेवण बीन मागीर शूट करतलें, तुमकां दाखयतलें. कसली रेसिपी ती तुमकां आतांच दाखयतलें हांव. एका बरेचशे कोंब बीन येयल्लेलो आहा सद्या, व्हडले येयला पळय. सो हेजे कॉमेंटूय केल्ले म्हाका, हेजे न्हू रेसिपी दाखय म्हणून. सो हेजी रेसिपी येतली सांजची. हांव कितें म्हणटा रेसिपी करतलो तूं. हय ओके, माझ्या रेसिपी तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार पळयनाका. हांव कितें आहलें गोड येता, दिदीक तरी गोड येता. माझ्या रेसिपी पळोवन येता गोड येता, मागीर खाल्लें की बरें लागता म्हणटा. हय असं करता. सो हे करता जेवणाचें बीन करता आनी मागीर तुमकां रेसिपीचे डिटेल मागीर गावतली. सो आमी जेवता बिवता हे करून. आतां सद्या ते करपाकूय टायम ना. सो आई येयला सद्या, तर मागीर चवथीच्या आदल्या दिसा ती वयता दिसता तुमकां दाखयता. बसल्या बायक घेवन बसला. हांव भायर वचत न्हू, भायर रडटलें म्हाका पळोवन. ते फ्रांसाक आपयला मातशें किचनान जेवण करपाक. कितें करतलें पास्ता सगळें. हांव सॅलो फ्राय करता, म्हाका जाय नुस्तें. ओके सो चलो. हे रायम्स चल्ले पळय, टीव्ही सद्या रायम्स चल्ला. आनी हांगा ही सगळी करताय पळय. मम्मी हांगा एक काम दिला, आलें लसूण कितें सोलपाक फ्रांसाक जाय म्हणून. आनी बाय हांगा बसला. बाय बिजी आसा सद्या टीव्ही पळोवपाक, रायम्स लकडी की काठी लायला. आनी आई हांगा बसला. आई सगळेच बसयली बायक घेवन. मातशी आईक आतां मातशें बरें दिसता. आतां आई चवथीच्या आदल्या दिसा वयतली मागीर घरा परत. आई भाभी बीन सगळी कामां वयता, एकटीच आसतली म्हणून. 2 दीस भाभीची आई बीन आसली. सो ती कोण ना म्हणून म्हणलें 2 दीस यो गे आमगेर, मागीर चवथीच्या आदल्या दिसा वच. अचानक पावस येवपाक लागलो असो. अचानक पावस स्टार्ट जालो पळय, वत आसलेलें आत्तां. फ्रांसिसान हांगा कितें डीश केला पळय, सगळें नुस्तें बीन फ्राय केलां आनी वयल्यान हेल्थी फूड वेजिटेबल मातशें हें केलां आनी फ्राय कितें मातशें केलां स्टीम दिवन बीन मातशें फ्राय केलां आनी वयल्यान घातलां. आनी हांगा सॅलड आनी हांगा बाकीचे चीज आनी पडयेचे आहा. एक्चुली खाल्लें की कळटलें कशें जालां तें पळोवया. कुचीत करता, कुचीत कर बेगीन, कुचीत करता. ते हाड पापड आतां पापू घे, आतां पापू घे आनी कुचीत कर. आतां पापू घे आनी कुचीत कर. कुचीत करता, कुचीत कर, कुचीत कर, कुचीत कर. घे मरे कुचीत कर मरे. ताता कर आनी कुचीत कर. ताता कर आनी आतां कर, आतां कर, आतां कर, आतां कर, आतां कुचीत कर, आतां कुचीत कर, कुचीत कर, कुचीत कर, कुचीत कर, कुचीत कर, कुचीत कर. चल पापू घे कुचीत कर. आनी कर कुचीत कर, आनी कुचीत कर. मांडो घाल, चादर घाल. असं बिस्कीट टोस्ट ओपन करा आनी ताका घाल. तो सोदता पळय बिस्कीट हांगा आहा आनी खंय सोदता पळय. सो हांव मातशें न्हिदलेलें. आई बायच्या वाड्यान मातशें न्हिदला, की बायच्या वाड्यान कोणूय समज न्हिदलो न्हू जाल्यार मातशें बाय न्हिद. सो फ्रांसीस म्हणलो चल बेगीन तूं न्हावन यो, बाय न्हिदला तशें.
आमच्या पयलीं न्हावन बीन येता आनी तुमकां आतां रेसिपी म्हाजी शेअर करता. हांव तशें ह्या टायमार सांजचीच करता, रातचें खावंकय गावतलें म्हाका. दनपारां मागीर नुस्त्याचें बीन खाल्लें, सो आतां करया म्हटलें. सो म्हाका ह्या टायमार मातशें सगळ्यांना पळयता न्हू, शंकर मागीर सगळें आसता ह्या टायमार पळयता सगळीं बाय. आनी ह्या टायमार तें रावताय मातशें. आनी सकाळच्या टायमार कितें जाता, जेवणाचें आसता कितें आसता न्हू, सो करपाक गावना. सो आतां तुमकां एक रेसिपी शेअर करता. आनी हो रेसिपी मोस्ट रिक्वेस्टेड सगळ्यांनी कमेंट केलें आनी पयलीं म्हाका कमेंट केलें की शेअर कर म्हणून. सो आतां हांव शेअर करता तुमकां. एका पळय हो खायना दिसता, गे रे गे रे दिसना कितें एका बिस्कीट उडयता ती. हां आतां दिसता खा मरे, गे आनीक घालता गे, खा मरे. तस्सो करता एक कुत्रो, खबर ना, वास घेता आनी खायना. भियाता काय कितें करता म्हणा, दुसऱ्या कुत्र्यांक भियाता दिसता. खा खा तूं, भियो नाका, कोण येयना, खा तूं, खा रे बाबा खा. आतां खाता पळय. सो चलो हांव न्हावन फ्रेश बीन जाता, न्हावन येता, च्या बीन पिता आमी आनी मागीर तुमच्याकडेन रेसिपी शेअर करता. सो न्हावन बीन येयलें हांव आनी आतां न्हू बायच्या हातीन बेश्टी इल्लो असो बारीक कणीक हें करता, शिरो कसो की पळय ते दिसा तेन्ना इल्लो असो खाल्लो सांजे टायमार. अशें करीत न्हू जाल्यार कितें खावंक सोदना तें. आनी आतां एका जोर म्हणजे जोर ना, थंडी बी जाल्यार न्हू कितें खावंक सोदना. सो आतां बेश्टे फाटीं फुडें करता म्हणजे से तें खाल्ल्यार करूंक ना, हांव इल्लें अशें करता हेका. आनी मागीर तुमची रेसिपी स्टार्ट करता. न्हावन बीन जस्ट येयला, च्या बीन पिता. बाय अजून उठोना, बाय न्हिदला सद्या. आई आहा फुड्यान म्हणून मातशें उबेक न्हिदता ते. ही बायक इल्लीशी कडाई घेतलेली बायच्या हाती. एकटूल हळदीत आहा पळय गॅसीर, तुमकां कळटा कितें आसतली ती. सो बेश्टी इल्लो असो करता, खाल्ल्यार खाल्लो ना जाल्यार ना. तर आतां हांव स्टार्ट करता म्हाजी रेसिपी. टायम गावलो म्हाका आतां सगळें केलें की सगळें कातपाचें बीन आसलें, कातून बीन कांय दवरूं नासलें. सो कोकोनट कातलो, मागीर बायक बीन मातशें कितें फीट बीन करपाचें केलें बिलें, भायर दवरला तेका. मातशें आहा ती सगळी पळयता. मूग गायन भिजत बीन दवरले न्हू, सो तेका बरें कोंब येयला, ते मागीर तशेंच उरतलें. सो आतां हांव रेसिपी शेअर करता तुमकां, आयची स्पेशल रेसिपी मूग गाठी. आनी खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलें मूग गाठी शेअर कर म्हणून. हांव करता आनी हांवूय आतां करतलें म्हाज्या स्टायलीन. म्हणजे हांव कशी करता, खूब जाणां न्हू मूग गाठी डिफरंट स्टायलीन करता. लायक कोकोनट बीन रोस्ट कसो करता तशें भाजून भिजून वाटून गरम मसाला बीन घालून करता, तशें आसता. सगळ्यांची वेगवेगळी पद्दत आसता करपाचें. सो हांव आतां करतलें आनी सारकी इजी आनी एकदम टेस्टी लागता, बरी करता. तुमी न्हू शुअर ही रेसिपी ट्राय करा करपाक. आनी बेगीनूच जाता आनी तुमी हे गाठी न्हू अशें बेश्ट्यो सुद्दां खावपाक कश्यो बऱ्यो लागता. ताका कोकोनट सारको कमी लागतलो आनी मूग चड लागतले. सगळें घेतला, सगळें सामान घेतला, तुमकां दाखयता. चलो हे पळय कोंब येयलेले म्हाजे मूग, बरें कोंब येयले. हांकां अशें बांदपाची सुद्दां कपड्याक घालना. अर्द्याना कितें करता ना, पातळ कपड्याक बांदता. सो कपड्याक सुद्दां बांदलें सगळें तुमी उदक रातचें भिजत दवरता न्हू, ते मागीर सगळें न्हिजतले की सकाळी फुडें न्हू बेश्टे सुक्या आयदनान न्हू कवर करून दवरपाक जाय. अशें कोंब बरें येता. सो हें जालें म्हाजें हांगासर. फूल बावल घेतलें आनी हें म्हाका जाय तितलें यूज करतात. खूब आहा तें अरावंड हांवें न्हू 1/2 किलो सुमार घातलेलें, ते खातीर चड जालें तें. प्लस हांवें हांगासर मिडियम सायजचो कोकोनट घेतला, असो सगळें आयलान घातला, त्या खातीर चड कमी दिसता. पूण हांव एक मिडियम सायज कोकोनट आनी खुबशें हांवें कोथंबीर घेतला. आनी कोथंबीर न्हू हांवें सारकी अशी बारीक कट करून घेतला, की न्हू म्हाका धरतरीत ग्रायंड करपाक जाय, त्या खातीर तशी घेतला कट करून. आनी हांगासर न्हू ग्रीन चिली हांवें पळय तुमी पळोवंक शकता, ही हांवें बारीक मातशी कट केला, की ही वाटपाक जाय म्हाका. आनी हांवें अशें लांब कट केला, सो फोडणी घालतना यूज करतलें. सो कढीपत्ता आनी हांगासर आमचें मीठ, हळदी पावडर, मातशी मिरची पावडर कमीच घालपाक जाय, की ग्रीन चिली यूज करतले. सो मातसो कलर येवपाक लागून मातशें बरें दिसपाक मातशी इल्लीशी रेड चिली पावडर आनी मागीर मस्टर्ड सीड, जिरा आनी हींग. इतलेंच आहा ताका रेसिपीक लागता आनी सारकी टेस्टीक जाता. तर चलो स्टार्ट करया. सगळ्यांक पयलीं मूग नांव बरें धुवन घेतलें. सो धुवपाची एक पद्दत सेपरेट आसता. 2 व्हडली बाउल घेवचे पडटले म्हाका आनी तितून उदक घालून एकामेकाक पास करीत रावचें पडटलें. सो तशें तुमी पास करता पळय उदक एक सायडीकसून दुसऱ्या सायडीक. उदक खूब असलें न्हू की तेजेर न्हू सगळें जी वयली काती आसता न्हू त्यो सगळ्यो वयर उपता. त्यो काडल्यो परत दुसऱ्या हितून ट्रान्सफर केली न्हू, पोनाकूय उरता, ती सगळी काडची पडटा. तशें काय ना, जितली कल्ला वयली कवर्स येता पळय ते काडटा आनी मागीर स्टार्ट करता. आतां स्टार्ट करा. हांवें बरें मूग धुवन घेतले. चडे अशें कालोवंक बसना, कित्याक की ते अशें हातातून अशें हें केलें न्हू की मागीर तेजे कोंब सगळें तुट्टा. आनी जर अशें कोणूय ग्रेवी टायप अशें करता पळय, खूब ग्रायंड करून बीन सारकें पातळ तशें करीत जाल्यार मुगाचें कितें आसता, आमी सारकें समज वयल्यो काती बीन काडना ते वयर उपता, तशें जाता. पूण हांव करतलें सुक्यो गाठी. सो त्या खातीर हांवें कितें चड अशें धुवपाचें काती अर्द्यो उरल्यार सुद्दां चलता, त्या खातीर तशें केलां. सो चलो करया. हे पळय हांवें न्हू जाता तितलें अशें
काढून घेतल्या बे. थोड्यांचे असे वाईट वाईट जाल्या सगळे येयल्या, थोड्यांचे येवना. इट्स ओके, तशें जाल्यो. आता करूया सगळें स्टार्ट. हे सगळें करच्या पयलीं म्हाका एक ग्रायंड करपाक जाय मिक्सरान. सो मिक्सरान हांव ग्रायंड करतलें ही आमची सोय तुमी म्हणटले कितें काय म्हणून. हे कोकोनट ग्रायंड करतलें, तेज्या वांगडा ही सगळी कोथमीर आनी ह्यो बारीक कट केला पळय ग्रीन चिली. म्हाका कशें करपाक जाय तेजे प्रमाणे हांवें घेतला. की हांव रेड चिली पावडर चड यूज करचें ना. सो सगळे ग्रीन चिलीचेरूच आहा डिश. सो ह्यो हांव तो हरशिता तेन्ना घालतलो. आनी ह्यो हांवें अरावंड घेतला 7-8 घेतल्या. इतल्या मुखाक न्हू हांवें 7-8 ह्यो मिरची घेतला. आनी ह्यो न्हू सारक्यो तिखट हा. सो ह्यो सगळें म्हाका धरधरीत ग्रायंड करपाक जाय. आमी चटणी करता पळय तशें उदक चड घालप ना. चटणी सुद्दां आमी बारीक करता, पूण ही म्हाका मोठी ग्रायंड करपाक जाय, बेश्टे धरधरीत. एक दोनात न्हू मिक्सर लायलो न्हू, घुरघुर केलो, बंद केलो. आनी उदकूय कमी घालपाक जाय. तितून कितें जाता सोय न्हू मातशी ग्रायंड जातली. सो चलो सुकी करूंक जाय. उदक चड घालूंक जायना ग्रायंड करतना. पळोवपाक शकता तुमी. आनी कितली मोठी पळय, दोनात घुरघुर केला मिक्सर आनी जालो. सो पळय मातशी अशी चटणी सुद्दां बारीक जाता, पूण इतली मोठी हांवें ग्रायंड करून घेतला. ताचेर कोथमीर बीन तुमकां बारीक कट करून घालपाक जाय. हितून कोथमीर, ग्रीन चिली आनी हे. सो उदक मातशें कमी सुद्दां घातलें आतां. म्हाजें मातशें सुबेज पडलें, पूण जालें. आनी हांव ऍड करचें ना उदक बीन. सो जालें, हे सायडीक दवरता. आनी आतां नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करया. सो सारको इजी प्रोसेस आनी बेगीनूय जाता. आनी मूग गांठी बीन घालतना उदक बी काय घालचें पडना, मातशें घालूंक जाय. स्टीम जाली की जाले म्हाजे मूग गांठी रेडी. फकत तडका दिले, स्टीम दिली मुगाक, सोय घातली, रेडी. रोखडें जाता ह्यो गांठी. सोय भाजपाची आनी कितें करपाचें, कशें कितें करपाचें काय ना. कढाई गरम जाली. सो हितून घालया ऑयल. सो हांव हेच यूज करता तसो तेंच्या सगळ्यांच्या खातीर ऑलिव्ह ऑयल. थोडेशें घालतलें, तडका दिवपाक जाय तितलें. हे आतां गणेश चतुर्थीक हांव अशें करता. नाजाल्यार तुमी कितें आतां तडका बीन जालें न्हू, मातसो ऑनियन फ्राय करूंक शकता. सो हांव ऑनियन फ्राय करचें ना, आनी हांवें टमाट कट करून टमाट कट करून घेता. सो तडका दिवपाचें ऑनियन आनी नॉर्मल हांव ऑनियन टमाट बीन फ्राय करता. 2-3 हांव टमाट घेता कट करून. एक सांगासो हांवें न्हू बारीक 3-4 टमाटां बारीक मिडियम सायज कशी. सो 4 हांवें टमाटां हांगा कट करून घेतल्या. अशे बारीक क्यूब्स करून घेतले हेजे. सो हे तडका दिल्ले की हेवूय फ्राय करून घेवपाक जाय. सो जालें पळय. हांगासर म्हजें तेल गरम जाता. सो टमाटां कट करपाकूच विसरलें आनी काडून 2 बीन दवरलेली. सो बेगीन कट करून घेतली. फ्राय करता आतां ही की हांव तुमकां सांगतालें न्हू ऑनियन आनी टमॅटो नॉर्मल घालता म्हणून. सो टमाट घालूंक शकता. चवथीक ऑनियन काय यूज करना. सो तुमी नॉर्मल यूज करता पळय तेन्ना तुमी ऑनियन घालूंक शकता. सो आतां हांव एक्चुअली नॉर्मल घरात करता. काय चवथीक काय स्पेशल तशें येना बांद दवरपाक, पण तरी सुद्दां हांव कशें करता चवथीक तेंच तुमकां सांगलें तशें दाखयता. सो तेल गरम जालें म्हणजे घालता मस्टर्ड सीड. पॉप जातलें बंद करून जालें. हांगा घालता जिरा, हिंग पावडर, कढीपत्ता म्हणजे ग्रीन चिली म्हणजे राम कट करून दिला ते. सो हे तडका बरो जावपाक जाय. सगळें मिक्स करून घेवया. हा वास बरो येयलो. हिंग बीन सगळें घातला न्हू म्हणून. सो ह्यो न्हू ग्रीन चिल्या न्हू त्यो बऱ्यो फ्राय जावंक जाय मातश्यो, की तितून मागीर तिखसाण मातशी कमी जाता. की ऑलरेडी आमी ग्रायंड करून घातला तातून. सो ह्यो न्हू ग्रीन चिली बऱ्यो फ्राय जावपाक जाय पळय. सो लायट कलर येता हेचो, बरो फ्राय जावन जाल्यो म्हज्यो ग्रीन चिली फ्राय. हितून आतां हांव ऍड करता म्हाजे टॅमॅटो. टॅमॅटो बरें तळसून घेता हांव. बरें तळसून मातशें बरें स्मॅश जावपाक जाय. सो ताका हांव मिडियम गॅस दवरून कवर करून घेता. सो कवर करून घेतले की टॅमॅटो बरें मातशें स्मॅश जातले. सो तेज्या मागीर हांव म्हाजे मूग ऍड करतलें. चल 2 मिनटां राव. सो हो तुमचो सामको रिक्वेस्टेड ब्लॉग आसलो. आनी लास्ट एक ब्लॉगान न्हू म्हाका कोणें कमेंट केलें, चंद्रकांत प्रेमाकांत अशें कितें तो व्हडलें आयडी आहा. आतां आमी आयडी वाचता आनी तीच कमेंट करता अशें म्हणून चित्ता न्हू, पूण तांच्यांनी कमेंट केलेलें. सो आमी तुमचो ब्लॉग पळयता. आसरा बायक मातशें रेस्ट जाय, ते रेस्ट तशें घेता आमी. ताका अशें कितें काम काय करूंक दिना, ते खेळटा. सो थँक्यू सो मच तुमी विचारला म्हणून बीन. आनी खूब जाणां विचारता, बायक सगळ्यांना विचारता. सो थँक्यू सो मच. आनी तेंच्यांनी स्पेशल नांव म्हणजे कमेंटान हें केलेलें शोभा आनी रेखा म्हणून. थँक्यू सो मच रेखा आनी शोभा. डेली ब्लॉग पळयता म्हणून. अशें की खूब जाणां तुमी डेली ब्लॉग पळयता. सो तुमचे सपोर्ट आहा. सो थँक्यू सो मच सगळ्यांक. हांगासर म्हाजे टमॅटो जाले सारकी प्युरी जातली ना, तर चड टायम दवरत जाल्यार. हांगासर म्हाजे बरें स्मॅश जाला मातशें टमॅटो. ऑलमोस्ट डन. मातशें अशें बरें फ्राय जावपाक जाय टमाटे. कित्याक की समज डायरेक्टली आमी मूग घातले न्हू जाल्यार रोखडें टमाटाचें उदक सुट्टा आनी मातशें आमट कशें जाता तें, आनी अशें हेंच बरें लागना टेस्ट वायज. ते हांगासर ऑलमोस्ट म्हाजें बरें जालां सगळें टमाट. ऑलमोस्ट फ्राय जालें. तुमी पळोवंक शकता.
उडणाचं तिथून सुद्धा असे सारखे मॅच जातात ते. सो एक झाले. फायनली आता ॲड करता इथून मूग ॲड करतो. एक आता बरे परतून घेता, सगळं मिक्स करून घेता. टमाटाच्या वांगडा फोडणी मारला ते सगळे मुगाच्या वांगडा सगळे मिक्स करून घेता. आणि मूग धुयलेलो न्हू त्याचे मातशे उदक असं सो आनी चड इतलें उदक घालपाचें ना आनी मातशें मारतला. चड घातली जाल्यार ते मागीर हें जाता. आपुणूच तें बंद कवर करून दवरल्यार आपुणूच स्टिमान ते सगळे शिजोन येता मूग. सेप्यांक असं शिजता. तातूंत आतां हांव मातशें मीठ घालता. मीठ घालून दवरता. जाय तितलें मीठ घालता. मातशें उदक घालतलें चड न्हू, स्टीम जायसर. हे बरें अशें मिक्स करून घेता मिठाच्या वांगडा. आनी बरें बॉयल जावपाक जाय. म्हणजे बॉयल म्हणजे सारकें खूब जावपाक जाय मूग. चडूय घोटूय जावंक जायना, चडूय मोवूय जावंक जायना. तेणे पळय चड उदक घालना तुमकां पळोवंक शकता पळय तुमी. मिठाच्या वांगडा बरें परतून घेता. आनी एका मिडियम फ्लेमीचेर न्हू कवर करून घेता. सो मूग सगळें शिजले की मेवळ्या मातशें. भैयाक रोल कर बाबा. अरे लायन बच्चा माझ्या कितले लॉंग रे. ओहो कितले. ओहो पुरो पुरो पुरो. मुपाशा बाबा कितल्या वाट्यार बाबा. पुरो 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 थंडी जाला तुका. भैया भितालो. कितल्या वाट्यार बाबा. क्लॅप मार मरे शंकरात आहे का. व्हेरी गुड. भैया रोल कर भैया. कर कर कर. पळोवयात आमचे मूग शिजला काय म्हणून. कलर पळोवंक शकता तुमी चेंज जाला सगळो मुगाचो. मातशें हे जाला मोठे जाला डार्क ग्रीनाचे सारको मेहंदी कसो कलर येयलो मुगाचे हेका कल्लांक बीन. सो ऑलमोस्ट जालें. उदकूय सुकलें मातशें उरलां बेश्टें पूण सगळें जालें शिजलें बरें म्हाजें मूग. सो हितून हांव घालता. ऑलरेडी हांवें सॉल्ट बीन घातला. सो हितून घालता हळदी पावडर मातसो थोडोसो मिरची पावडर कलरा खातीर बेश्टो स्लायट. मिक्स बरें करून घेता. तर फायनली घालता तितून. फायनली घालता हे ग्राइंड केल्लेले सगळे वाटण. सगळें घातलें आनी सुक्कें वाटण. आतां बरें हे मुगाच्या वांगडा सगळें मिक्स करून घेता. तितून हांव आतां कांयच उदक बिदक कांय घालचें ना की ह्यो सुक्क्यो म्हाज्यो गांठी मुगाच्यो. सो हेच्या वांगडा हे वाटणाच्या वांगडा सगळें मूग न्हू बरें सारकें मिक्स करून घेवपाक जाय. सगळें पळोवपाकूच बऱ्यो दिसता सगळ्यो गांठी. तुमकां अश्यो ग्रेवीचे कशें जाय मातशें आनीक जाल्यार मातशें उदक चड कशें करून तुमी ग्रेवी टायप सुद्दां दवरूंक शकता. पूण हांवें ह्यो सुक्क्यो की अश्यो सुक्क्यो खावपाक मातशें टेस्टूच वेगळी लागता. ते सारकें बरें मिक्स करून घेता हांवें. जालें सगळें ऑलमोस्ट मिक्स. तितून मातशें उदक कितें बीन उरलां पळय तें आनी मातशें ड्राय जातलें. आनी ही सगळी मिरसांग घातल्या न्हय हांवें आतां सोयेचें वाटण बीन तें मातशें शिजपाक जाय. वयल्यान हांव गार्निशींग करता. कोथंबीर मातशी बेश्टी की चड घालना की ऑलरेडी हांवें वाटण एका घातलेलें. आनी परत मिडियम फ्लेमीची दवरून हे सगळें कवर करून घेता. सो ह्यो जाल्ल्यो म्हाज्यो मूग गांठी. तुमी ट्राय करा. शुवर ह्यो सारक्यो यमी लागता. आनी अशें आमी तर हें चवथीक करता पूण अश्यो सुक्यो गांठी करून न्हू चपातीच्या वांगडा बीन खावपाक न्हू आनी टेस्टूच वेगळी लागता. सो आतां हांव चपाती करतलें की आयज काय चवथ बीन काय ना. सो चपाती करता हेच्या वांगडा म्हाका मम्मीक बीन आनी खाता. आनी मातशें ड्राय जातलें आनी बरें आमचे सोय बीन घातले न्हू ती मातशी शिजोवन येतली. सो आयच्यो म्हाज्यो मूग गांठी जाल्यो. सिरीज तुमी कितल्यो त्यो पयलो आसतल्यो. सो नेक्स्ट रेसिपी स्टे ट्यून. बाय बाय.